काय वर्षा पहिली चौथ झाली की मॉन्सून विसव घेतालो आणि दिवाळी लागी आयली की परतीच्या पावसाक सुरुवात जाताली। मात फाटली काय वर्सां पावसाची गणितां बदलल्या। फाटली 5 वर्सां सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तकात वेस्टर्न मॉन्सून परतीच्या मार्गार लागता, मात ऑक्टोबर म्हयन्यात घोग्यांनी पावस पडटा। ह्या बदललेल्या ऋतुचक्राचो फडको बसता तो कष्ट करून जीण जगपी शेतकऱ्यांक। नमस्कार, हांव साईन नार्वेकर आनी तुमी पळयतात प्रुडंट। वाडपी प्रदूषण आणि ग्लोबल वॉर्मिंगाचे फाटभुंयेर सैमान आपले ऋतुचक्र बदलला। फाटली 10 वर्सां गोंयांत 130 ते 150 इंच सिजनल पावसाची नोंद जाता। जुनाच्या पयल्या सप्तकात मॉन्सून गोंयांत सक्रिय जाता। सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तका मेरेन मॉन्सून आसता। निमण्या सप्तकात वेस्टर्न मॉन्सूनाचो पावस विसव घेता। मात फाटली 5 वर्सां गोंयांत प्री मॉन्सून आणि पोस्ट मॉन्सून पावस घोग्यांनी पडटा। फाटल्या 5 वर्सांच्या पोस्ट मॉन्सूनाचो डाटा पळयल्यार सैमान आपले ऋतुचक्र बदलला हे स्पष्ट दिसता। मेळटा ते डाटा प्रमाण 2020त फकत ऑक्टोबर म्हयन्यात 8 इंच पावसाची नोंद जाल्ली। 2021त 9 इंच पावस, 2022त 5 इंच पावसाची नोंद, 2023त मातसो उणो 4 इंच पावस, 2024त ऑक्टोबर म्हयन्याचो 104 वर्सांचो रिकॉर्ड मोडपी पावस पडलो, 13 इंच पावसाची नोंद जाल्ली। अंदू 1 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर मजगती आतां मेरेन सगळ्यांत चड पावस 15 इंच पावसाची नोंद जाल्या। अंदू फाटल्या 94 वर्सांचो रिकॉर्ड मोडला। अवकाळी पावसान शेतकऱ्यांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाणूय गेला। वाडपी प्रदूषण आणि ग्लोबल वॉर्मिंगा सारकेल्यो घडणुको धर्तरेच्या ऋतुचक्राक मारक ठरता अशेंच दिसती पडटा। असले एक्सप्लेनेटरी व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। तुम्ही पळयत रावात प्रुडंट। देव बरें करूं।